का सोमेस्तांग आज आमकां व्हड संभ्रमाचो दीस. आमच्या कुटुंबापैकी पयशिली लागशिली सांगाता मेळटाव, नवे सेवताव आनी तशेंच सांगाता जेवताव. ह्याच कुटुंबा स्पिरितान आज आमी आयच्या सांजेर एकूटाम जावन आमी हांगासर जमल्याव. ह्या मोठव्या कार्याक जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो, मानाचो आनी घनाचो स्वागत मागता आसतना मोती फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. खंयचे कार्ये सुरवात करतना देवाचे विस्तार आशिर्वादां आनी मजत भोव गरजेचें जावन आसा. तर आतां उलो दिता आमच्या फिरगजेच्या गायन पंगडाक एक प्रार्थन गिता द्वारे ह्या कार्याचेर आशिर्वाद मागच्याक. आगींतली गुंतून फुला, शेतांतली हाडून फोडा, मोगाची तुजी बाळा आयल्या तुझ्या सल्मावेरा. नमन नमन मोती माये, नमन नमन सर्गी राणे, गोपान तुझ्या घे तू माये, जेजूच्या मेटानी सरय माये, जल्मा दिस माये तुझो, दिसवत्या संतोषासो आम्हा सर्वांक मोगासो. दिस माये उल्हासासो, नमन नमन मोती माये, नमन नमन सर्गी राणे, गोपान तुझ्या घे तू माये, जेजूच्या मेटानी सरय माये. देव बरें करूंक प्रार्थन गिता द्वारे ह्या कार्याचेर आशिर्वाद मागल्याक. फूल नासता पाचव्या झाडांक सोबायना, मनाचे सैरेन आसता वेदीक सोबायना. तर आतां उलो दिता गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस आनी मानाच्या सैऱ्यांक मानादीक बाप भोवमानादीक बाप विन्सेंट मंतेरो, भोवमानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो, मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा, मानादीक बाप रॉन्सन पिंटो आनी तशेंच मानेस्त विनोद हांकां वेदीर आपोवन हाडच्याक. हांव आतां उलो दिता गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष माने स्टीवन पिंटो आनी जमलेल्या सर्वांक स्वागत करच्याक.
मोगाच्या फुरगसगरानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक एक संतोषाचें आनी एक समाधानाचें मोंती फेस्त मागता आनी तशेंच सर्वांक एक कुटुंबा दिवसाचो व्हरतो दीस बरो दीस मागता. आज मस्तू कदलां उणें दिसतात. आजकाल म्हाका दिसता तें टॅक्नॉलॉजी इल्लें चड जाल्ल्यान तें वॉट्सॅपा दरमान सगळ्यांक आमी विश केलें म्हूण सांगून हांगा विश करीचे म्हूण सांगून गरज ना म्हूण सांगून कांय लोक येवना गी म्हूण सांगून म्हाका भोगता खाले म्हूण सांगून गुत्तुना नाजाल्यार सांगूंक की जायना आदल्या वर्सा हें कार्य आमकां करूंक जावं नातलें जाल्यार व्हडना ह्या वर्सा आमकां करूंक जालां. देवाक आमी अर्गां दिता आनी एटलिस्ट इतलीं जाणां म्हणी आमकां सांगता आमकां मेळ्ळें एक कुटुंबाचें आमचो कुटुंबाचो स्पिरीट आमकां घट करूंक आसा. आमी एक कुटाम म्हूण सांगून आमचें फिरगस कुटाम म्हूण सांगून आमकां दाखोवंक आसा. तुमी आयिल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें हांव आमच्या विगार बापांक आमच्या फिरगस कुटुंबाचो वडील आमचो विगार बाप भोवमानादीक विन्सेंट मोंतेरो तुमकां ह्या कार्याक पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटां. आमचे सांगाता आसात आमचे आनी एक नितीकत भोवमानादीक बाप वॉल्टर डिमेलो तुमी आमचे सांगाता आसात. आमच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यात. आमच्या कुटुंबा सांगाता फिरगस कुटुंबाक सांगात दिवंक तुमी आयल्यात. तुमकां हांव स्वागत म्हणटां. आमचे सांगाता आसात आमचे सहायक विगार बाप मानादीक बाप अश्विन क्रास्ता आनी मानादीक बाप रॉन्सन पिंटो. तांचें हें आमचें सांगाता पयलें कार्य कुटुंबाचें कार्य. आदल्या वर्सा कार्य आसलें तर अश्विन क्रास्ता आसुल्लो बाप पूण ह्या वर्सा तांकां हें पयलें कार्य. ह्या पयल्या कार्याक तुमी आयिल्ल्याक आमच्या सांगात दिल्ल्याक ह्या कुटुंबा सांगात तुमी दिवन आमकां संतोश केल्ल्याक तुमकां स्वागत म्हणटा. आमच्या सांगाता आसा आमची फिरगजीची कार्यदर्शी भारी एक्टीव. आमकां खंयच्या संगतींनी ना म्हणना जावं ती फुलांक खंय इगर्जीकाच्या हर एका संगतीन तिणें ना म्हणलें ना. मेबी तुमकांय हांव स्वागत म्हणटां. आमच्या सांगाता आसात आमचे युवजनांचे संचालक श्रीमान विनोद एकदम एक्टीव. आज काल आमी खूब बरें करून खातन घाल्लें थंय भारी सांगात दिल्लो ताणें आमकां. तुमकांय हांव स्वागत म्हणटां. आमचे सांगाता आसात टेरेन्स कार्डोजा नेल्सन मोंतेरो युवजनांचे स्ट्रॉंग हात ते हर एका संगतीन आमचे सांगाता आसात. सुजीत नोरोना तुमकांय हांव स्वागत म्हणटां. स्वागत हांव म्हणटां अनिता फ्रँकाकी. आमचे नातले विडियो जालना सकाळां जाल्या उपरांत हांवें आमची धर्म भयणी आयिल्ल्यान खंय दिसा आसात तुमकांय हांव स्वागत म्हणटां बेतनीची. आखरेक पूण भोव इम्पॉर्टंट आमचे तुमी सर्व हांगासर आयल्यात. एक मोग दवरून तुमी आयल्यात. एक आमचें कुटाम म्हूण सांगून तुमी एक सांगात दाखोवंक तुमी आयल्यात. तुमकां हांवें विसरूंक जायना. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकां हांव वर्त्या मोगान तुमकां हांव स्वागत म्हणटां. देव बरें करूं. सर्वांक मोगान स्वागत केल्यास माने स्टीवन पिंटो तुमकांय मोगाचो स्वागत. आतां हांव उलो दितां आमचे फिरगस कुटुंबाचे वडील भोवमानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो आम्हा सर्वांक उद्देशून 2 उतरां उलोवच्याक. वेदीर असल्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच यूथ एंड कल्चरल समितीचो संचालक आनी सर्व म्हज्या मोगाचेनो तुमकां बरें संतोश भरीत मोंती फेस्त मागता. मोंती फेस्त आतां सांजेर मागतात गी म्हूण तुमी म्हाका सवाल करशात.
ना आमी सकाळीं तो मागोरून आसा सकाळीं हांवें इगर्जेन तुमकां समेस्तांक मागलां आनी हे मोंती फेस्ताचो स्पिरीट मुन दवरसून वसा जंय कित्याक हे कुटुंबाचें फेस्त खंडीत जावन गेले त्या वर्सा आमकां हे फेस्त सेलिब्रेट करूंक जावना सांजेचे कार्यक्रम करूंक जावना ह्या वर्साय आपादेर आसले पूण आमचे कोर कमिटी घट रावन म्हणाले सांदेपुरा आमी खंडीत करया एक ल्हानशें कार्यक्रम एक अवकाश कित्याक नासल्यार आमी सदांच बिजूड जाल्ले बरी आसल्या थोडी मिसाक येतात थोडी येनात आनी अशें एक फिरगस एक्टीव आसा वायब्रंट आसा म्हूण कळना त्या देखून ह्या वर्साक कितें जाल्यार करया म्हूण सांगून तशेंच आमचे कलाकार तांणी म्हळें करचें जाल्यार एक प्रोग्राम करया म्हूण त्या देखून आमी मुखार आयल्या आनी थोडी येवनूच आसात तुमकां आयिल्ल्यांक येदोळ स्वागत केलां आनी ह्या लेखार आनी आयिल्ल्यांक स्वागत आसा पूण मगतशें हांवें म्हळें वो मोंती फेस्ताचो स्पिरीट आमचो मुखारसून वसा जाय कित्याक मोंती साहेबीन बाळूक मोरी जावंक पुरो पूण मोरी आमची आवय ती आमच्या संगत सदांच आसा ती सदांच आसा जाल्यार तिचो तो मोगाचो स्पिरीट आमचे थंय सदांच आसा जाय आनी ह्या वरवीं मात्र तिनूय कुटाम एकवटान दवरलें तशें म्हळ्यार आमची हर एकल्याची जबाबदारी तिची देख घेवन आमची कुटुंबां तशेंच आमचे फिरगस कुटाम संगत दवरूंक आनी कार्यावळ दवरूंक आमी वावरूंक जाय त्या वरवीं मोंती फेस्त म्हणले दक्षिण एक रांदेचें जेवण सगळ्यांक न्हय कोण ना रांदेचें जेवण जेवन वगेत बसल्यार जायना ना थोड्यांक खंडीत जावन रांदेचें जेवण जाल्यार हेच्या तरणाट्यांक सदांच समाधान आसना पूण आमचे कल्चर ही आमची संस्कृती आमी सांबाळून हाडटा आसतना हो एक व्हरतो उडास आमकां सगळ्या वर्साक एक स्पिरीट दिवचो तसलो खंडीत जावन भायल्या गांवांनी आशिल्ल्यांक गल्फान न्हय अमेरिकान न्हय ऑस्ट्रेलियान न्हय या हेर कडेन पयस या थोड्या ऑस्ट्रेलियान जाल्यार पयस आसले कडेन ह्या फेस्टस ना ह्या फेस्टाचो आमकां ते जाळा सप्टेंबर 8 तारीख म्हणटना मस्त बोगना हर एक पटी कित्याक थंय खाये ना फार इस्टांत मिडल इस्टांत इल्ले आसा कित्याक म्हळ्यार कोडयाळगार आसात फार इस्टांत कोडयाळगार बारी उणे आनी जायत्या कंट्रीनी गांवांनी कोडयाळगार नात आफ्रिकांत आनी पुरा आतां आमचे येसचे मिस आफ्रिकांत आसा तशें जाल्यार मोंती फेस्त थंय सेलिब्रेट जाता कित्याक आमचे सिस्टर आसात आमचे आजक आसात तांणी तें इनिशिएट केलां नाजाल्यार खंडीत जावन हाचेर अनभोगू मेळनासतना आमकां भोगुल्लें मस्त आसा देखून असलो एक अवकाश आमकां मेळ्ळा तसो फावो तो उपयोग करता आसतना आमकां मोरी माय सदांच राखून दी तिच्या तिचें बेसांवां आनी तो स्पिरीट सदांच आमचे संगता मुन दवरसून वचून दी ह्या वरवीं आमी तिचे मोगाचें भुरगीं सांगता उरतल्या आनी एकामेका आदारान सांगता जियोंक आनी फिरगस कुटाम एक बरें कार्यावळ करूंक साद जातलें तुमकां सुमेस्तांक परत मोंती फेस्ताचे उल्हास पाठयता आनी तशेंच आमी नवें संवचें आसा तो एक कुटुंबाच्या स्पिरिटान आमी सेवया तातूंत कांय विशेश बदलावण जावचें न्हय बगार बदलावण आमचे भितर जावचें पोटा गेल्या ते वॉर्न आनी तातूंत बदलावण जावची विशेश ना पूण तो स्पिरीट आसा मोरयेचो आनी नवें बेळें आमच्या पृथ्वीचें पयलें फळ आनी हें सांगता येता आसतना आमकांय तितलेच जबाबदारी आसा म्हूण समजून घेवया देव बरें करूं देव बरें करूंक बापानो तुमच्या मोलादीक संदेशाक येदोळूच आमी आमच्या कुटुंबांनी नवें सेवलां आनी आतां आमकां एक फिरगस कुटाम जावन सेवंक एक अवकाश मेळ्ळा आसता धन्य देवाक आमी अर्गा पटया हांव आतां उलो दिता भोव मानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो आनी हांगासर तयार केल्ल्या नवें ते आशिर्वचन करचें आनी ताच्या नंतर मानादीक बाप आमचो विगार मानादीक बाप विन्सेंट मंतेरो आनी वर्णान ते बरसूंच्याक हांव विनंती करतां उबी रावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्मेचे नावी आमे देवाक सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया alleluia 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 alleluia
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा, संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा आनी आयच्या ह्या बागी सांगेर आमी एकूटाम जावन हांगासर सांगता जमल्या. पयलेच फावट आमी अर्घ दिता मोरये माय आवयकन दिल्ल्या पासत तिच्या मरिफात आमचो सोडवणदार जेजू आमकां फावो जालो, ताणें आमची सोडवण केली. आनी ह्या उल्हास भरीत संजेच्या वेळार एकूटाम जावन आमी तुका अर्घ दिता. न्हयच मोरये माया पासत बगार हांगासर आमकां तुवें दिल्ल्या सर्व बरेपणा पासत. रयतान आपणाचो वावर केलो गाद्यांत, दरबास्त पावस सर्वेस्परा देवा तुवें धाडलोय. कश्टकाण गांपीण त्राण ठावन ताणें केल्ल्या परिश्रमाचेर तुजो आशिर्वाद आसलो देखून आज आमकां हें नवें बेळें फावो जालां. होच मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन ताचेर आशिर्वाद घालून हे आमी सेवतना आमच्या मदलो भांद कुटुंबाचो स्पिरीट तो सदांच जिवाळ व्हरून दी. सांगता मेळोवन सांगता जेवचें कुटाम सदांच सांगता रावन जा. आमचो मदलो मोग एकवट भाव बांदवपणाचो स्पिरीट सदांच आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या बऱ्या करण्यांनी तो दिसून येवं दी. तोवळ मात्र आमी हें नवें जेवचें आनी त्या मारिफात आमचें मिसांव तें जारी करचें खरेंच अर्थ आमकां दिता. ह्या वखदां आमी मागता आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्या पासत गांवांत वा परगांवांत आसा तांचोय आमी मोगान उडास करता. तशेंच आमकां अंतरान गेल्या आमच्या भावा भयणींचोय आमी उडास करता. अशें मोगान आमी स्विकार करचें हें नवें खंडीत जावन एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सेवेंत जिवंक तें भोव अर्था बरें जातलें. ह्या उतरांनी सर्वेस्परा देवा ह्या नवें तुजे आशिर्वाद घाल आनी हाचे वरवीं तें नवेंपण तें उरबेस्तपण सदांच आमचें तें दिसून येवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हांव आतां विनंती करता वाड्याच्या सर गुरकारांनी हांगासर मुखार येवचे आनी विकार बापातावन नवे स्विकार करचे. हांगासर गुरकार नांतर वाड्याच्या प्रतिनिधींनी मुखार येवीत. वाड्याच्या गुरकारांनी हांगासर रावचे एका तस्विरात.
सर्वांनी चूर मुखार येवचे एका तस्विरा मुखार येवचे आता जमलेल्या सर फिरगसगरांक वाड्याचे गुरकार संघ सांदे नवे वाणतेले हे आमच्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट मायामोग आणि भाव बांधवपण दाखोवन दिता.
ह्या कार्याक सबारांनी सहकार दिला आणि तांकां उपकार आठोवंक मुखार येता फिरगस गवळी परिशदेची कार्यदर्शी मनेस्तीन मेविस रॉड्रिगस. मोगच्छनो तुमकां सर्वांक देव बरी सांज मागता आनी तशेंच एक बागी फेस्त परत हांव मागता. हांवें काल एक मेसेज घाल्ली तुमच्या वाड्यांनी गुरुकारांनी घाल्या वयर तर तुमकां पावल्या तर मदर मेरी विल मेक अ वे फॉर अस एज शी इज वेटिंग टू रिसीव द फ्लावर्स फ्रॉम हर चिल्ड्रन. एवढं असं सांगी हां आनी तशेंच जालां गी देखून मादा दीक विगार बापानो भोव मादा दीक वॉल्टर डिमेलो बापानो तशेंच आमचे सहाय्यक याजकांगा आसात उपाध्यक्ष आनी विनोद आनी तुमकां सर फिरगस घरांक आज आयचें कार्य सो काय म्हणटा तो MC हो जावन आसा लिओन शॉर्ट एंड स्वीट आनी उपकार बावडोवन की सांगलां म्हाका शॉर्ट एंड स्वीट. आज 2 वरांचे इगर्जेंत मिसाचें बलिदान कार्य पुरो सरलें पूण सकाळांनी म्हळें इतलें अपुरबाय जालें गी शॉर्ट एंड स्वीट. तशें म्हणटना आज सांजेच्या कार्याक शॉर्ट एंड स्वीट जायचें म्हणून आमच्या मिटिंगार विगार बापान सांगिल्लें आनी खंडीत जावन तें शॉर्ट एंड स्वीटच जातलें. आनी ना म्हळ्यार इल्लोसो लोक आयला शॉर्ट न्ही लेस एंड स्वीट ऑल स्वीट पीपल हॅव गॅदर्ड हियर आनी तुमकां सर्वांक हांगा आयिल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांवें पयलें सांगलें आमची आवय मदर मेरी. आज फादर रॉन्सनान शर्मावंती तुमकां एक वेपन दिलां तुमकां म्हणून न्ही म्हाका एक वेपन दिलां. सांगशात की कसलें वेपन दिलां म्हणून कॉन्त ते म्हज्या काळजा भितर गेलां तांचे ते वर्ड्स तांचे ते शब्द. आनी 2 वर्सां पयलें हांव चिंता म्हाका उडास आसल्या प्रकार अशेंच हांवें म्हणलें आमच्या कुटुंबाचो तेर्स आमच्या कुटुंबांत बळादीक रितीन चलता तर पातयेन बरोवशान जाता तर आमची कुटुंबां बागी जातलीं. आनी विगाराच्या संदेशांत तांणी काल म्हळें म्हळ्यार मोंती फेस्ताचो स्पिरीट कुटुंबाचो स्पिरीट मुंदरून वचोंक जाय अशें फिरगस कुटाम सांगाता आसूंक जाय. पूण न्ही आज थोड्यांक येवंक जावना अशें आनी मुखार जावचें नाका. आमच्या वाड्यांनी आनी मनी इल्लोसो स्पिरीट वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी फादर रॉन्सनान सांगिल्ल्या प्रकार आज मरये मायेन आमकां इतलो अपुरबायसो दीस दिला. सकाळीं हांव आतां पळयल्ल्या प्रकार एक्चुली वेदर फोरकास्टा प्रकार 9 म्हणसर असोच पावस आसा आसलो सकाळीं म्हणसरी पावस आसलो पूण ताचे नंतर आमकां इतल्या अपुरबायेन हो एक वेरी ब्रायट डे मदर हॅज गिवन अस. सो आमी ओंकार मरयेक आमच्या आवयक अर्गां दिवया. आनी आयचें कार्य प्रार्थना संगी प्रारंभ जालें. ऑजी आमचो कोयर मेस्त्री आनी सर भुरग्यांक वर्त्या बऱ्या रितीन ताणें तांकां ट्रेनींग दिला तरबेती दिला आनी ताणें बरें खण गायलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या हातांत टम्लर्स आसात न्ही व्हडणी क्लॅप्स मारनातल्यार म्हाका बेजार जायना पूण म्हाका वता तुमी सेवता न्हय हांसून म्हणटा आसात तेंच पुरो. ओके आमचो उपाध्यक्ष तांणी म्हणटात खंयच्याकी ना म्हणनात म्हणून वय हांव खंयच्याकी ना म्हणून जाल्यार ते हांगाच आसतात. तांणी विगार बापांक आमच्या सहायक विगार बापांक आनी आमचो वस्ती विगार आमचो निती करता म्हणटात न्याय करता म्हणटात तांकां हांगा वेदी वयर आपोवन हाडलां आनी आमकां सर्वांक तुमकां स्वागत केलां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या कार्याक आमचे अंतो असो स्वाद म्हणून सांगल्यार आयचे सांजेचें हे 9वें सेवचें एक कार्य. ह्या 9व्या सेवच्या कार्याक वर्ती मिनत काडल्या फॅमिली क्रिएटर्स वेवल लस्ट्रादो आनी तांच्या कुटुंबान. तांणी तें वॉर्न आमकां तयार करून दिलां आनी इतलें रुचीक आसा की म्हणून तुमचे कडेन इसारीचें म्हणलें गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां जाय जाल्यार आनी एक टम्लर वॉर्न जाल्यार मेळटलें तितलें तांणी करून दिलां. आनी हाका जाय जाल्ले कणशे घरा व्हरून तांतले ते भात विंसून ताचे सरलां काडन आनी तो तांदूळ पिठो करून हे 9वें आमकां एका अपुरबायेच्या एका बोलांत आण दिल्ल्या फ्लॅनी आमची आदली गुरकार तिका आनी तिच्या कुटुंबाक वेवलाक आनी तिच्या कुटुंबाक आनी तांतूं कोण पर काम केलां तांकां सर्वांक मरये मायेचीं आशिर्वादां मागता. आनी मरी माय तांचे खातीर आपल्या पुता लागीं मागतली म्हणलो आमचो बरवसो आसा. तुमकां परत आनी एक पटी देव बरें करूं म्हणटा.
हे 2 मुसर जाल्ले सर कार्य तुमी पळयलें हाचे उपरांत आसा सस्पेन्स आनी ह्या सस्पेन्साक एकलो मुखेल व्यक्ती आसा आमचो हांगासो मुखेली आमचे युवा आनी सांस्कृतीक समितीचो संचालक तो जावन आसा मानेस्त विनोद ताणें भोव त्या रितीर अपूर्वयेन सर कार्य मांडून हाडून कोणें कितें करी जाय म्हणा आनी त्या प्रकार हाचे नंतर तुमकां आसतले CAL आनी YCS हांचे कल्चरल प्रोग्राम आनी ताचे नंतर क्लॉड डिसोजा फामाद व्यक्ती तुमकां गोत आसा तो आमच्या फिरगेची खातीर कितें कार्य जाय जाल्यार कशें ताचे कलाकारांक सांगाता हाडटा आनी कशी तांकां तरबेती दिता आनी कशें तें कार्य मांडून हाडटा म्हण तुमी सर्व जाणात आनी तेंच आतां आज तांणी तांच्या कलाकारा संगी एक स्किट प्रदर्शीत करतले एक नारकुळो प्रदर्शीत करतले आनी हाका तांणी इतली वावंट काडल्या सांजेचे आमचें हें कार्य आसा ना म्हण आसल्यार तांणी तांची मिनत घाल्या आनी तांणी मस्त प्रॅक्टीस केला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोरये मायेची धराड आशिर्वादा तांचे ते मागता मात्र न्ही तांकां फ्लाविल्ला डिसोजा तिणें जाल्यार मस्त सहकार दिवन फ्लाविल्लान तांकां प्रॉम्प्टिंगाक मस्त हेल्प केला ती एका दिसाक 4 फावटी येवची आसा हांगा कित्याक म्हळ्यार तितलो तिचो एक हुरूप तिचे ते आसा आनी एक निमाणो संदेश काल हांवें मेसेज गेल्ल्या प्रकार मोरी माय आमकां एक वाट करून दितली म्हणून हांगासर म्हाका दाळे उडास येता काना शेराच्या लग्नाचे थंय पुता कशें वचून मोरी माय म्हणटा तांकां वायन उडोवंक पडला म्हणून काल म्हळें कोण ना तांकां पावस चड जाता म्हणून ताजे उपरांत जेजून म्हळें कितें म्हजो वेळ आनी लागीं पावूं ना म्हण पूण तिणें जेजून कितें म्हळ्यार तिणें वचून सांग कितें म्हळें तो कितें सांगता तशें तुमी करा तो भावार्थ नव्या सल्ल्यांतलो तो भावार्थ थंय तावन परगट जाता हो भावार्थ आमचे ते आसूं दी मोरये माय तें पात्येनी दवरया कुटुंबाच्या तेर्सा संगी आमचें कुटाम मुंदरून व्हरया आनी विगार बापान सांगल्या प्रकार त्यात कुटुंबा स्मिरितान आमी बरोवन येवच्या वर्सा परत हें हॉल फूल जावचें बरी सांगाता मेळया म्हूण मागता आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं कोणाची नांवां हांवें विसरल्यानंतर हां वय आमचे म्युजीक सिस्टम हांगा आसा सावंड सिस्टम आमकां वदक सून दिला क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा मात्र न्ही हे सगळे हॉलाचे पुरा मांडावळ करून दवरल्या नितळाय मांडून दवरल्या रवी फर्नांडीस आमचो मॅनेजर हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा एकादा वेळा कोणाची नांवां हांवें हांगा उक्त्यान सांगूं ना देव बरें करूं म्हणून आतार हांव आज म्हजो घरा वचून तेच म्हणटना तुमचे खातीर मागता देव बरें करूं सर्वांचो उपकार आटयल्या श्रीमती मेवीस रॉड्रिगस तुमकांय देव बरें करूं आतां मुखल्या कार्याक वेदी सोडून दिवंक हांव मानाच्या सैर्यांक विनंती करता
आमकां सर्वांक संतोशाचो दीस मोरया मायेच्या जल्माचो दीस नासया आमी उल्हासान गावया आमी आनंदान त्याच उरपान हांगासर तयार आसात आमचे CL आनी तशेंच YCS संदे दिवंक तुमकां आयच्या संजेचे मनोरंजन मोती पेस्ता दिसा साबार तयाराय आनी सरबराय आमी करता आमच्या बेंदूर CL संद्यांनी साबार तयाराय केल्ली आसा ते एका पदा मुखांत तुमकां दाखोवंक आशेतात तर ओवर टू CL बेंदूर नोवेंचं जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता नोवेंचं जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता सगळे नोवेच दिसता तरांची नोबागाची रानवय घरां शिसता मोतीच्या फेस्ता सगळे नोवेच दिसता तरांची नोबागाची रानवय घरां शिसता नोवेंच जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता पुरशांव काढून बेंडार हाडटात कणशी पयले देवाळाक देवा सरशी फुलां उडोवंक आयल्यान नेणटी भुरगीं उल्हासाला मोंती मायेक सरगी बिमली तेन्नी तवशी सोदून सरल्या पेटे सांगो बेंडा गोसाळी हाडल्या ताळू देंटे बिमली तेन्नी तवशी सोदून सगल्या पेटे सांगो बेंडा गोसाळी हाडल्या ताळू देंटे नोवेंचं जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता बेंचार केल्ली कणशी घरांत हाडल्या दिवो पेटोवन आल्तारी वयर मांडल्या सेरलेल्या आल्माचो उगडास काडला मलगड्यांचे दोळे दुकान बुडल्या भुरगीं राखून लावल्या नरलाच्या रोसाक कणशी भरसून नोवे आसा पियोंक भुरगीं राखून लावल्या नरलाच्या रोसाक कणशी भरसून नोवे आसा पियोंक नोवेंचं जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता नोवेंचं जीवन सुरू करता नोवें जवान जेवता मनशा खुलायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता देव बरें करूंक CL संध्यांक एक अपुरबायेच्या पदाक नास आमची मोण जिखता आमकां पिसवयता आनी दादोशी करता तर असलेंच एक नास घेवन मुखार येतात आमच्या बेंदूर YCSचे संदे
बेतो काजारा बाई भुगी ती रोसा गेल्याक येऊनात घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची फाटलो बाबा बेतो त्या घरा आमी भुगी शेजारा बेतो काजारा बाई भुगी ती रोसा गेल्याक येऊनात घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची फाटलो बाबा बेतो त्या घरा एक दीस शेजाराच्या बाजारात वाईन घेऊन रेगलो माटून बसलो रे कोणशात यजमान्यान दिल्यो हसो तर चेडवो हसली नसून मुझ्या जीवाक नासिया म्हणून भोगली रे आशा इल्लो इल्लो सोरो पियेलो इल्लो म्हणून म्हाका सडसडी जालो सडसडी जाताना म्हज्या तकलेक सोडलो कितले फावटी सोरो पियोन गटारांत पडलो एक दीस सोरो पियोन घरा वतालो शिडयो सोडून गरमंटीतून दार बोडयतालो चेडवाचे ते हॉस्टेल म्हणून नेणा आसलो सोर म्हणून म्हाका पोलिसाक दिलो पोलिसांनी म्हाका मारलो आनी जैलाक लोटलो अमल पिरवताना म्हजो मांडत आसलो La 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 कल्याण साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची गल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची इसकी अदा मेरा दिल गई ही पोरी कोणाची गल्यान साखली सोन्याची ही पोरी कोणाची तुझ्या डोळ्याने कासुळले पेटल्यात आणि गालाक फुटकुले फुटल्यात मुझ्या ओठार आम्हाला सडल्यात आणि पायाचे किणकुळे पडल्यात तुझ्या हाताक धरताना अंगाक लागताना नशीब मिट्यो मारता रे काळीज गुटर 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 करता रे काळीज गुटर 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 करता रे तुम मेरे अगल बगल है मेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल मेरे अगल बगल देव बरें करूंक वायसी ह्या संद्यांक भोव अपुरबायेचो नाच सादर केल्ल्याक शेळयेक कसाय मेळटा तापाक वोकात मेळटा तर तुमच्या बेजाराय पयस करूंक मुखार येतात आमचे सिएलाचे संदे Put
हॅलो हॅलो कोण उलयता हांव वालटे वालटी दुबयतावन कसो आसाय हांव बरो आसा तूं कसो आसाय आमी पुरो शारा भाऊ शारा तू खंय येता हांव तुज्या काजाराक येवंक जावना न्ही वय 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 तशें एअरपोर्टांत तुज्या घरात तरीक आसा वय घे आता खंय पावलोय आतां नंतर आसा वय गी ये बारी बरें जालें आमी घर आसा ये विगे विगे जायते ओके जायत म्हज्या बायलेन आपले इतली व्हडली लिस्ट दिल्या मार्केटीत हांव हाडूंक ह्या बायल्यांचे मुख दाले म्हूण नाखेदाले पळया खंय आमची बायल मोना मोना डार्लिंग आयली बळे म्हजी बायल कशी दिसता बळे आईसा करता बळे शेले आईसा यो यो विडियो कितें बा मागीर आपेनाशे ओडूला पेले कॅट वॉक करून येवंक सांगू ना तुका ऐसा दाखवूंक का आले आंबा तुजे कडेन दाखवूंक तशें आतां ऐक तुवें आपले हे मार्केटीत हांव लिस्ट सांगू ना हाडूंक इतली व्हडली लिस्ट दिलाय हाडून जाय ते पुरा पळय पुरा सांगता हाडलो हे घालें गोत्ता आमचो विन्सी ना माटासो विन्सीची बिंबडी धरपा तुका तू एक मागीर हे घालें गोत्ता हे आमचो लिओनाने लिओनाचे लिंबे धरपा राऊंड राऊंड बरें सोदून हाडले जायते मागीर हे घालें गोत्ता आमचो टेरेन्स ना टेरेन्साची तेंडली धरपा मस्त धाकटी जाली न्ही तू एक बापूर एक तुझे एक सांगू मागीर हे घालें गोत्ता आमची मेवीस बाई ना मेवीस बाईची मशरूमा धरपा मस्त बरी पुरा न्ही मागीर फ्रेश पळोवन हाडली सांगले बडी ती गोसाळी कोणाची मस्त व्हडली आहात ती मागीर व्हडली ना ते ही घोसाळी कोणाची गोत्ता ही आमची नेल्सनाची घोसाळी व्हडली तेंत दोडटाय गे तू काडटा बा काडीचे गे धर बा काड धर काड्या आय्यो आईसा तशें करतना काले कुची जाता बा आंगात आतां सांगला बरी म्हजो तो इश्ट ना दुबयचो वालटी तो येता म्हणालो खाजाराक येवंक जावना न्ही तू राप्पा आपले भितर दोन ये जायते येता मग मेकअप आनी घालून तुमचे थेंच मेकअप सांगला बरी केदाले पळयलांचे मेकअप सांगला बरी हो वालटी खंय गेलो गूय ओडूल येवन सोमुनसो वालटी आनी की येवन ना तुमी आयलो वालटी म्हजो दुबयचो इश्ट व्हडले व्हडले बॅगा पुरो हाडून आयला इस्सा ये बा ये विकी ओडूल जावन राखू ना व्हडले व्हडले बॅग दिसता बरे पयशे घालनात लागले दुबय शेकाचे पुरा ओ आपले खाजाराक येवंक जायना बारी इश्ट घी आतां आपले इसरता खालाक येवना म्हूण खाजाराक मागीर वल्टी कसो आहे ये बा हुशार बा कसो आहे मागीर बारी तेम जालो बा पळिनाचे वय दुबयन फुल बिझी ओय घे काले तशें बिजी म्हाका खेदाळे ते दुबयचे शेकआउट मीटिंग आसता काले करचे का तुझे एक शेकाचे पळयल्यार खेदाले बिजी ने तुजी बायल दिसना मू आई सा म्हाका मेळूंक आयले की बायलेक खेदाले पळयल्यार बायलाची विचारून आसाय आसा पळयता एक मिनीट मोना डार्लिंग ये बा करता म्हणले म्हजी बायल आईसा इश्ट म्हजी शेले तुगे बायल सांगलो बरी आमकां खाली हाडलाय गी तुका
तुका आणि तुझ्या बायलेक गिफ्ट दोघांय की गी ओ बरें दिसता बापरे असा बरी रॅपिंग आणि कर्नाटला थँक्यू बाबा थँक्यू हॅलो हॅलो पुरो 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 माका पोटलून धरला ताका पोटलून भरला धरला बरी जायते हांगा बायले किती सोडना सीधा दुबई जाऊन अशा खाती राहिला तू हा आता सांगला बरी ऐक हा. तू काजराक येऊ नाही ने वय, वय. खाले मिसाले साहेब तुका वय काजर. गे म्हाका हांव म्हाक- मस्त ट्राय केले येवंक तो दुबयचो शे भाजी हा खेळता सोडून खेळता सोडना. भारी घडताले बा खाजार सांगता वय, वय, सांग. आम्ही खाजारा खंचार आयल्यार गोत्ता खंचार गाडी येऊ ना मागीर गोड्यार आयला गोड्यार कोणाचो गोडो गोत्ता कोण असो आमचो सुजित ना सुजिताचो गोडो सुचिताचो गोडो गे त्या गोड्यार वो गोडो खोले दिसतली आ बारी वय गे. दिसून आली मागीर आ डार्लिंग कितें बा तुझे खाले गडे गडे त्याचे ग्लासेस दिसतात ने ओ यासात ग्लास देखून सुबीत ना ते सुबिताला रावें खालें करजे जाय ने खाले म्हणटाय बाई सारूंक जाता तशें म्हाका गोत ना म्हाका जाय 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 लोड गो स्टेज कट्ट जायत ची, ओके तर. ग्लास जाय गे ये वालटी हांगा एक बा सांग, सांग. तुझे ग्लास बारी सोबीत दिसतात मू वय वय खंय जावन हाडलें बा? मेड इन जपान ओय जापानाचे हांगा एक बा मुझ्या बैले खा बरे बारी पसंत जाले बा एक गडी दियेत गी तुझ्या बायलेक गी वय डीजे गी दी बा एक रातीक मात्र हा हांगा एक आज रात मात्र फाल्यां सकाळी पार्टी दिता जायते तू म्हजो इश्ट ने वय. आणि ती तुझी बायल ने करताळे आयस दिता थँक्यू बाबा थँक्यू फाल्यां सकाळी खंडीत पार्टी दिता जायत जायत करताळे आयस तर बा तुका ग्लास हाडले गण पडले दिसतावले आयसा आता तू हॅपी मू मस्त तू हॅपी झाला हांव हॅपी आता हांगा एक वल्टी हा. आमच्या खाजाराचे सांगून आलो न्हय वय, वय, वय. आमच्या खाजाराक कितले पदराप गोत्ता कितले पाद्र्या 15 पदराप साहेब देवा म्हज्या. मागीर. 15 पाद्र्याप. वय. आणि शर्मा कोण असो गोत्ता कोण असो? आमचो विगार ना फादर विन्सेंट तासो शर्मा वय. किथे पाद्राप किथे शर्मा भारी बरें जालें च्या. वाह. भारी एक शर्मा दिल्लो मात हा डार्लिंग ये घडी घडी खाल्या पळय कितें बा हांगा ये ने तू तशा खंय मा पिनाका बा खुची खुची जाता हांगांत ते वॉच दिसता ने वॉच आसा वय सुबीत ना ते सोबिताला रावें खालें करचे जाय ने खाले म्हणटा बाई सारूंक जाता तशें म्हाका गुतून म्हाका जाय 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 लो उठ गो गोड्या उडल्या बरी उठता उडता देवा म्हज्या अयो कशी जाचे वल्टी हांगा एक सेपरी सांग सांग तुझे वॉच आने वय. बारी सोबिता बा वय वय ये इम्पोर्टेड उय, की. मेड इन इंडोनेशिया इंडोनेशियाची चा देवा इंडोनेशियाची गे हांगा एक म्हज्या बायले कापडे बारी पसंत जाला एक गडी कांदी येत गी आज मात्र मू वही बा तुझे फाल्यां मोगाचे पार्टी म्हणपा- दिताय मू. खंडीत दिता मुझे पातेणी दवर तू खंडीत दिता जायते मुझे ग्लास काण गेले तुवें बा मुझे वॉच विसरताय तू फाल्यां पार्टी दिता म्हणले न्ही कोण तुझे बायलेक पुरा दिता काही साखर धावले हो थँक्यू बावाल्टी थँक्यू दर बा तुका वॉच हाडले पळय गावी पळय कशें दिसता सोबे दिसता बा बारी सोबे आता तू हॅपी मू मस्त हॅपी तू हॅपी जाल्यार हांव हॅपी वाल्टी हांगा एक तुझ्या खाजाराचें काजाराची सांगून आलो काणी न्ही. एक मुग्धा नामस वय सायबा खाले करचे हांगा एक खाजाराक खंय जाल्लें गोत्या खंय जाल्लें? खाजार. आमचो बाबली ना बाबली वय. ताच्या हॉलांत ओ बाबलीच्या हॉलांत गी मागीर बाबलीच्या हॉलांत खाजार तांतू आरुणाची जिगी बिगी लाईट वय. देवा किते हॉल सोबयले किते लाईट खाले दिसून आले जे बा भारी मिस केले पूण तू डार्लिंग हाचे गडे गडे खाले बा ये ने तू आपय नाका बा तशें खाले खाले जाता हांगांत किते जॅकेट दिसता ने जॅकेट आसा देखून खाले करचे सुबीत ना ती सोबीत हाडला र म्हाका जाय ने ती खाले म्हणटाय पळय तशी विचारूंक जाता कोणाकी म्हाका गुतून म्हाका जाय 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 लो उठ गो उठूनच म्हळें स्टेज कट्ट जायत म्हणून जॅकेट इसारता देवा कशें इसारचे
हांगा एक वल्टी आ, तुझे जॅकेट आने वय. बारी सोबिता बा वय वय खंय थावन हाडली बा ही म्हज्या मोगाची वय गे मेड इन चायना चायनाची जॅकेट यो देवा हांगा एक बा मुजा बाईले कापडे तुझी जॅकेट बारी पसंत जाल्या गी कांदी येत गी ही म्हजी मोगाची जॅकेट अय्यो. दिवंकच जायना कालक बा हांगा ऐक वल्टी तुका सांगले ने आज एक रात मात्र फाल्यां सकाळी पाठी दिताने म्हजे ग्लास गेले अयो वॉच गेले देवा. जॅकेटी घेता आता नापा मुझे पत्ती नाही दोन तू मुजो इश्ट ने असो असं इश्ट म्हळ्यार असो पुरा खाण दिवन सो थँक्यू वल्टी थँक्यू दिता जायते म्हाका पार्टी मेळ्ळ्यार बरो दरबा तुका जॅकेट हाडले कशी आई साखर तापले मुजी शेले बाय हा दिसता बळे आयसा भारी सोबिता बा भारी सोबिता आता तू हॅपी मू हांव मस्त happy. आय तू हॅपी जाल्यार हांव हॅपी जायते हा वालटी हांगा हा, ऐक तुझ्या खाजराची काजाराची काणी. मुग हा. ऐक आमच्या खाजराक जेवणाक कालें गोत्ता काले आमचो अनिल ना कोण अनिल मेटासो अनिल मॅटासो अनिल ओय, थाचे दुखोरू इडलो दुखोर ते दुखोर खाटकन था दुकराचे मास ओहो. खाले रुचीक जाल्ले दुकराचे मास तुवें मिस्स केले मात सत्य मिस केले मस्त मिस जाले मागीर बरी रुचीक आले दुकराचे मास Bang. आय्याचे काले गडे गडे काले बावडूल थावन डार्लिंग डार्लिंग करताय म्हजे पॅन्ट दिसतात पॅन्ट असा पॅन्ट देखून तू बरें ना ते बरं जाल्यार हांवूय काले करचे म्हाका जाय न्ही ते काले म्हणते बा पॅन्ट सारे ते कोणायचे तशे म्हाका गुर्तू ना म्हाका जाय म्हळ्यार जाय देवा मुझ्या पॅन्ट गी पॅन्ट कशी सरचे देवा मुझ्या बायलेचे आपले वालटी हांगा एक बा सांग सिप्री तुझे पॅन्ट आपले काले पॅन्ट बारी सोबीत बा वय खंय तो हाडले बा ये एकच पॅन्ट असचे वयगी. मेड इन इटली इटलीचे पॅन्ट एकच गी वय. जाल्यार काले घाल नसते नाले चड्डेर तसचे अय्यो देवा हांगा एक बा मुझ्या बायले का आपले तुझे पॅन्ट बारी पसंत जाला गी ऐकूंक सायकना हांगा ऐक वल्टी हा. आज एक रात मात्र ने फाल्यां सकाळी पाठी दिताने म्हाका नागडो करणं तर सोडटा ओ नापा मुजेर फात्ते न्ही दोर फाल्यां सकाळी पाठी दिता जायते आज एक रात मात्र मू वय. फाल्यां सकाळी पार्टी मेळा तू अरे मू खंडीत दिता तू चड्डेर तर सोडसो नाय मू ना बा खंडीत फाल्यां घरा येवन दिता पॅन्ट जायते जाय तर दिता इश्ट म्हळ्यार असो आसा जे पात्ते न्ही दोरसो इश्ट खाड तुम्ही बा. पडलेले तशीन पडले अय्यो तू काल पळयता तू दिशीन पळय बा ना बा काड बा लो काड जायते इश्ट म्हळ्यार तू काल गडे गडे इशीन तिलताय तिशीन पळय गो जॅकेट घालून खत्ता उडून शेले दुग्गे बाय इश्ट म्हळ्यार असो पुरा खाण दिवन सो खुद्द खाली करसो काडले गी बा पॅन्ट ये बा ओण्णा दिसल्यार ओण्णा काय जायना इश्ट म्हळ्यार असो दुबायतोन पॅन्ट काडून गायला हा ये बा ओण्णा बरो दिसताय बा चड्डेरी ओण्णा बरो दिसताय जायते दर बा तुका वालटीचे पॅन्ट हाडले आता घाल पळय घाल नाका आता कुशेळ आय मू तू मस्त कशी जाली हॅपी मू तू आता हांव मस्त happy. तू हॅपी जाल्यार हांव हॅपी जायते म्हाका नागडो करणे हॅपी गई अय्यो ओण्णा बा वालटी फाल्यां दिता मुलेने पत्ते न्ही दोर मेळ्ळ्यार बरो आता ऐक खाजराचे सांगून आणले वय, वय. आता खाजराक साऊंड कोणाचे गोत्ता कोणाचे? आमचो क्रिस्टीना क्रिस्टी ताचे साऊंड मागीर? कॉले ढम ढम साऊंड Check. ताचे म्युझिक कोणाचो गोत्ता कोणाचो? आमचो क्लॉडिना ताचे म्युझिक Check. किथे साऊंड किथे म्युझिक भारी गद्द झाले बा भारी गद्द झाले तू जे सांगले ऐकत म्हाका हांगाच बायला घाल्या म्हणता अच्छा डार्लिंग डार्लिंग खाले बा हांगा ये न्ही तुका तू गई बा तू देच राव डार्लिंग माऊ तू नाही खाले बा हांगा ये न्ही वा मुझाचे गडे गडे खाले जाले वळखी दिसता न्ही वल्टी असा वल्टी देखून कितलो सोबीत न्ही तो सोबीत जाल्यार हांव मागीर
खालें स्लिम अँड ट्रिम आसा स्लिम अँड ट्रिम हांव मागीर खालें गो तुका तू काल पुटकाना येत हांव सांगता सोपलो दीस पळयल्यार इगर्जे मुखार मॅट कम्प्युटर बसून बिंडी सोला सोडटा अय्यो उलयता एक हफ्तोय जावन 1000 जावन तो सोबिता हांव सोबीत ना विगार शर्मा सांगलो विगार मुखारा ताचे मुखार अशें सांगताय कंट्रोल आतां खालें तुका बी म्हाका गोतो ना म्हाका वॉल्टी जाय मुळे देवा तू खाल्ले साहेब आज राती मात्र न्ही फाल्यां सकाळी पार्टी दिता ये विल्सन पाद्राबा आमकां पोटभर नासयल्या CL संध्यांक देव बरें करूं. आमच्या CL संघटनाच्यो चलयो तांचो सांको चडोवन आसा आनी ह्यो चलयांक मोगा पिशे सुरू जाला खंय तर तुमीच पळया आमच्या CL चलयांचे मोगाचे नास. तुझे खातीर काळीस फुलांगो सांगात दी तू मोगा मुझे तुका चिंतून मोन हे धोलांगो तू सोबीत फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपान म्हाका ये मोगा Kena koyokna Kristus suci Aumena Kena legolulokna Talo berkusu Sanggit kana Tuje bagat Sushegna mona Kitya kashe dosta itu Mengkelana Daryl Muscat Anja sarkin chedun tehen naam tachin bela Distaru pan sundar baba samkaji eta Sultana te maadi kashe haltani dalta Askalam sudupit baba mog salota Yore tu yore moka borobor Tu gopal muja oshe monan sadan sapoita Bogle मुझे देखो न मुझसे न कुमरे मुझे कैसे पूछो न मुझे करना बकरिया लगता Yore tu yore moka borobor Tu gopal muja oshe monan sadan sapoita Bogle मुझे देखो न मुझसे न कुमरे मुझे कैसे पूछो न मुझे करना बकरिया लगता मुझे डाली गाड़ी से मुझे सोला तुए डाली डाली मुझे डाली तू कसला कौन सलाम जाली डाली मुझे डाली गाड़ी से मुझे सोला तुए डाली डाली मुझे डाली
लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुडकुरून बसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पडे तमसो जाला कारवी सगळे सांगत मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किल्ली वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी मोरे नाच सोबयता हा हा ते किल्ली वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी मोरे नाच सोबयता खंडीत जावन सबार सले हांगासर तांच्या मोगार पडल्यात आसतले देव बरें करूंक तुमच्या नासाक सूर्यो दर्यांत बुडोवन गेलो आनी संद्रेम उदेवन आयलो जळची नेकेत्रां संद्रा संगी आपालिपा खेळटाना तयार जाल्यात आमचे वैश्य सांदे एक पदांची रास घेवन Hello, check. Hello. 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 Garaso divo, mogaso cambo, Edwin Moja Mogaso, calzaso gondo, garaso divo, mogaso cambo, Edwin Moja Mogaso.
2-3 वर्सां जाली म्हाका येवन कशी काजराची पाय माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय कोणी सूख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना सपनां जावं जगण्यां जावं येता म्हजे मोती हो 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 रोजलेन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ केसाचे चलतना दिसता सगळेच ते किरणां सूर्याचे हो 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 माणिक रापूर बायेचे रुपान आज सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे एक दीस सांजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलीन मोटर कारारी बोलो सगळो गांव पाटी घरा येताना मायन म्हाका सोयले सत सांगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले हो 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 रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ केसाचे चलतना दिसता सगळेच ते किरणां सूर्याचे हो 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 माणिक रापूर बायेचे रुपान सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडमोगाचे रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ केसाचे चलतना दिसता सगळेच ते किरणां सूर्याचे हो 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 माणिक रापूर बायेचे रुपान सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडमोगाचे One, two, three, four. Nasata am so surugo. Kai bore benge basta. Kai zak suto subokta. Chede ar cheduwa nasta. Mai makai na so dista. Abadu tukanaka, abadu tukanaka. Mai makai na so dista. Kai bore benge basta. काळजाक सुटोस भोगता चेडे आनी चेडवा नासता माय म्हाका आसो दिसता आगो तूं तुका नाका आगो तूं तुका नाका माय म्हाका आसो दिसता 1 2 3 4 नाचोया आमी खूब आसा आमच्या शेजरांत आसा पिसो ताका वसा आसा दिसो सदां मोगाचे उलासो ताका करता उसो यो यो मोगा मोगा गोपान धरूंक आशेता तुका यो यो मोगा मोगा गोपान धरूंक आशेता तुका ला 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 La 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 नशीब मोजे कसले केन्नाच चिंतूंक नासले कोणाक दिना कागो सायबा म्हाका पडले तसले गो म्हाका मेळ्ळा बेतो सायबा काजार जावन फसले यो बायले यो सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोटोलो तकलो यो बायले यो सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोटोलो तकलो सर म्हाका दिना जाल्यार फोटोलो तकलो देव बरें करूंक YCS संध्यांक बुआपूर बायेची गितां हांगासर सादर केल्ल्याक ह्या दिसांनी पळयल्यार नाटक
नटकुळे पोकाना दिसान दीस उणे जावनूच आसात. पूण आमच्या फिरगजेंत आसो आवा आनिकी आसा. हाका कारण जावन आसात मनेस्त क्लॉड आनी तशेंच ताचे पंगड. जमलेल्या सुमेस्त तर्फेन तुमकां शाबासकी पटयता आनी तशेंच हांगासर नटकुळो सादर करच्याक उलो दिता. तर तुमच्या मुखार ट्यूबलायट. आमच्या फिरगज ह्या जगाच्या बेसावान आनी आमच्या सर्व नाटक प्रेमीच्या बऱ्या मनान हांगासर सादर जाता क्लॉड डिसोजा ट्यूबलायट. हो नाटकुळो रचपी आनी हाचे पात्रधारी बेनेट लोब, फ्रांसीस लोबो, नतालिया श्रीमती रिटा फेर्नांडीस, क्लॅरेट लॉय रेगो बिंदूर, वॉयलेट श्रीमती ज्योती, उसला अरुण नरोन्ना, मोंतामो विन्सी कोरेया, संतानामी श्रीमती फेलिसिटा सामुएल. साउंड आनी लायट्स क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स. मेकअप गिरियप्पा इद्या आसो सांगाती. सभा सूचक श्रीमती फ्लेवी आनी श्रीमती जेस्सी. रंगस्थळ जबाबदारी विन्सेंट कोरेया बेंदूर. निर्देशन अरुण नोरोन्ना बेंदूर. नाटकाची जबाबदारी मॅट कमिटी बेंदूर आनी हे कादर आनी हे कार्य सादर केलां कल्चरल कमिटी बेंदूर. आतां पळया ट्यूबलायट. बरो दीस सोमेस्तांक तुम्ही ट्यूबलायट पळोवंक आयला दिसता. हांवें म्हज्या कुटुंबाची तुमकां मोठव्यान परिचय करूंक जाय. आले हे पळय झडटा ते म्हजे दू क्रिसमस. ताका क्रिसमस या म्हणचे. तू नाही दाडा, तू एक व्हडलो माफ करा दू नाही म्हजी बायल नातालिया. ताचे नाव नातालिया. ताका मोठ्यान मी नाताल म्हूण सांगचे. पूण इशीन तिशीन जाल्यार काय घुसपट गोंदळ ना पळय. नातालिया म्हणल्यार कोंकणींत, क्रिसमस या म्हणल्यार इंग्लिशांत. नाही दाडा. माफ करा. अरे ये आसा पळय ये मुझे दू टॉयलेट. टॉयलेट नाही दाडा, वॉयलेट. वय वॉयलेट. आणि वो आसा पळय वो मुजो बायलेचो पूत. चिंपांजी बरी जाला. तुका कितें म्हणजे? आमचो पूत.
हाचे नाव ट्रम्पेट हा ट्रम्पेट नाही क्लारनेट नाही ट्यूबलाइट से डाडा कहाँ ले डाडा क्लॅरेट अरे हा असा बोटलेर हाचे नाव कुसला तो आमचो बटलर दादा आमचो बोटलेर कुसला उजाड आले ही आता आमची मोठ्यान तुमका परायची घेऊन दिली आता तुझे नाव कित्याक सांगू नाही डाडा सांगले बरी हांव आजच्या मायसो गो बनेटलो नाव नाही डाडा नाही मागीर सॉरी ये बेनेटलो अरे साहेबा आता उलोनच सरावताय की इलेशे दांत कसून इलेशे खापी म्हणे पियत आहे तुझ्या बरं घासून जायचा आमच्या जल्ल्या तुका सांगले जाय आम्ही घासून वो आमचो डाडा काल पयले जालो असोच तुगे कोलो ट्यूबलाइट माम्मा तुका तुझ्या डाडा विषयी आम्ही काल सांगचे होता काले विरंकुळ कहाणी त्याची होय की काल सांगचे आमचे रस्त्याच्या वेळेर आपले स्वंत पॅन्टाचे झिप घालून विसरलो मम्मी मागीर आपले निर्णय मालो ताच्या कानात मुळे पहिले पात्र आपण मुळे घालून होते सोमी तुमचे सोवे सो तिथले म्हणून जायचे जाल्यार निर्णय मालो ताच्या कानात येऊन तुझे पॅन्टाचे झिप बंदला मुळे उपरांत नाही जाले ताच्या पॅन्टाचे झिप घाले होय की मागीर आनी गजाल तुका गुत्ते काले मी आले सांगचे हा वसले गुड म्हणून चिंतो रातीक तो वसून ते आमचे कामाचे आपले पुलूबाई तिच्या कुडात वसून तिका गट्ट पटलं दोन किशमिशिया सांगून आपले गट्ट किसदिले मागीर तिने मारले मार खाले गुत्ते असायचे साम्मा मारले मागीर आपले आने तिका सॉरी म्हणे उपरांत येऊन मुझ्या पालवान रिगुलो आपले सकाळी उठल्यारच भायर राहिला अनेक विषय गोत्ता तो ट्यूबलाइट तुझो बापाई व्हडलो ट्यूबलाइट म्हाकाय गोत्ता वर एक व्हडली विषय जाल्या कली आळे हांव डॅडी सांगता मार्केटे गेलो मार्केटे घेताना डॅडी म्हणालो ही पर्स तुझ्याकडे दवरता म्हणालो हांवें दवरली मम्मी डॅडी गेलो मसली पुरा काण गेली मोगरान पैसे सांगले काढलो आत पाटल्यान एक चेडू रावून आले ताच्या पॅन्टाच्या बोल्सा घातले मागीर जाय गे मम्मी ताणे एक ब्लॅडी ओल्ड मॅन म्हणून गाडी मारली वायलेटा सत्य सांगता म्हाका लोजेर काय ना होते सत्य मम्मी मोर्याद काडटा आमचो डॅडी ट्यूबलाइट गेल्ले ट्यूबलाइट हो देवा आता आम्ही उलोन चलचे नका सर तुम्ही इलिशी काय कापी पिया वसा हब्बा हांगच्या गाडी उलोनी बरो जावन येता म्हाका बेनेटा ये बेनेटा खंय फुटलो गयो बेनेट खंय गेलो खंयच्या बेनेटा गापयताय सायबा आमचो बेनेट तुमचो न्ही बेनेट आनी खंयचो सॉरी हांवचो न्ही बेनेट तो आमचो एक ट्रम्पेट म्हूण सांगून आसलो पळय तो खंय कोण हे ट्रम्पेट तो क्लॅरिनेट वय क्लॅरेट क्लॅरेट तो भितर चा पियेता जायते नष्ट करीचे न्ही जाणे नाश्तो करता की करून दी दोगा भुरग्याचो बापोय नेतो घट्ट गिळाचे कोण या दोगा भुरग्याचो बापोय तूं गे येतो तो शिक्षो भुरगो हांव दोन भुरग्यांचो बापोय ने आनी ते पायलट टॉयलेट नाही वायलेट ते वायलेट ते नाश्तो करता करून दीत समा करून दीत तुझी ही रे आपले कांबळ्याची मोठी बरी ते
बुधवार दवरल्यात कुणल्यांतले मास मुणी केले हिंगी किती उलयताय रे मास कशे ना रे उसला आमका किती पिशे आज मास खाऊ वय बाहेर कुंड्यांतले मास पुरा खाली झाला अळे क्लॅरेटा अळे त्यावाला की खेळना का आज मोदीचे फेस्त बसता कोणी मास खातात रे मोती साहेबिणीच्या पेस्ताक मास गेले रे तू चक्री लेत पाताकडे ते चक्री लेत पाताकू तिके मुका रे इसे पे आका काल झाला कालंगो तू बुरग्या मुखार मोग करताय तुका वंटाचो किस मारून गो आता वेळ मिळलो की बेस नाही बेस आता तू रानो दोरले दुकराच्या मास पुरा आवडलाय नाही गे आणि बुरग्या म्हणताय सगळेलेच पातात म्हणून आज मोती साहेबिणीचे बेस्ट की नाही क्रिसमस ते म्हाका सारखे तरान गोत आसले न्ही ते कुणावे माच केल्ले आले डाडा तू एक आज मोंची सायबिणीच्या फेस्ट डाडा तू एक ट्यूबलाइट आता जाल्ले पुरं जाऊन गेले सांजे वचून सुटावे कोण सरजा आणि क्रिसमसा दिसा जिंजवार कर कळले मग चला आम्ही या भितर या चला चला चल चल रे चल रे चल सोडून जरा ये टॉयलेट नाही डाडा टॉयलेट ये आईचे पेपर येवना बरें केलें तू वाचला म्हाका कळू ना हे कितें आनी तो कांय बरो मुत ना कितें बाकीची तुका तुजी सांगने गो कितें इंडियांत बनावट पेपरां येवंक सुरू जाली की कितें बरें जालां भाऊ कितें बरें जालें ना डाडा तुवें तुज्या दोळ्यांक वोगल धरूंक नाय वय 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 सांगिल्लें बरी वॉकलू धरचें न्ही ट्यूबलायट म्हणल्यार ट्यूबलायट तुका वगरा आतां जाल्यार सारकें आसा बरें करून बोला SSLC ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗೆ ವಿಮೆ ಖಾತರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನೋರೋನವರ ಸಾವು ವಾಡ್ಚಾ झाले आले गो उठला 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 लॉटरी उठला म्हणता या देवा 10 करोडाची लॉटरी उठल्या उठला लॉटरी उठल्या रे लॉटरी उठल्या उठला म्हणतायने खाली उठला मंगळूरगारा उठला म्हणतायने खाली उठला मंगळूरगारांक 10 करोडाची लॉटरी उठला म्हणून सांगले का ना गडगड मारू 10 करोड कोण बा इतल्या सकाळी पुढे निराल पोटा उठलो डाडा तू एक लॉटरी तिकीट काटले डाडा तू काटले 10 करोड लॉटरी तिकीट काटले डाडा वय बाबा तुवें सांगले न्ही तुका उठल्यार म्हाका काजार करता म्हणून वय म्हाका उठल्यार तुका करता म्हणून सांगले वय 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 आता उडास आयलो आता उडास सारको आयलो वय वय हांवें एक लॉटरी तिकीट काडून गेल्ली आता ती लॉटरी तिकीट काही दौरलंय दादा काही दौरलंय तिके उडास कर उडास करता गडबड नाका अरे साहेबा पूण जागृता आमका उठल्यार कोणाय की सांगू नजो भाईजी उठल्यार सांगता दुसऱ्यांक सांगे ना सांगू नजो ना त्या दिसा हांव 100 घाललो बोटाच्या हॉटेला वचून हिरोले भाजे काणगोन कोंगणाच्या अंगडी वचून पेंड घेऊन मापलाच्या काळीज घेऊन मोगरलाचे तारले घेऊन काष्ट्यागाराची फूड घेऊन मागीर डाडा उपरांत खंय गेलो उपरांत घालूंक गेलो की म्हणून
मागीर 100 मारन आडापाच्या अंगडी वचून लॉटरी घेऊन मागीर तिकीट काही दौरली मागीर खंय दवरली काय दौरलंय दादा उडाच राव खंय दवरली म्हणून उडाच करता तू काय म्हणे उडाच आहे आमका उडास असल्या तू काय सांगते हा पूण एक उड आसा हांव ट्यूबलायट म्हणून सांगून मुजे दुखे दाळा सांगता पळय तशें म्हाका बरो उडाच ना म्हणून सांगून हांवें त्या लॉटरीचे नंबर पाटले वणतीर खंय बरयला खंडीत गेलो मामा अरे 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 हे किती कोणती बेस्ता दिसा किती वेळ प्रचार करून खुसखुली पमणी करतात की किती चांगले बरे आणि कितें करतात हा ये गुरकारामा आमच्या घरा आसा पळय कठीण भिकोण पळय कोण ते गुळा उदून घाला पळय हा देखून आणि पुरा भिकणो मागतात वय भिकोण वय तू म्हणे फ्री आहे नांगा हांव तुझ्या घरा भिकोण मारूंक येवना हय का म्हणटाना कितें मागीर पेस्ताक दुकराचे मासवणी मारला इंगी अळे म्हाका एक 4 किलो मास जाय म्हज्या नातालाक मास म्हळ्यार बारी मोग काळी जाण किट्यान पहिले ताका इल्ले मोल उणे न्ही काळी जाण किट्यान मात्र काळी जिल्ले सण घालीचे जायते बांगे म्हणे तांतू घालनाका नाता मूर येवका वय का हांव मासा गिराय करूंक आयिल्लो न्ही हांगा कळ्ळें तुका आनी कितें तुजे बायल म्हणे बाळान जाले गुरकारामा म्हजी बायल सोरोन 13 वर्सां जाली आजीक तुजे दुवेक फुलां मारूंक गेल्ली दिसता कितें चरको की चेडू अरे म्हजी धू बाळान जाल्या म्हणून हांव टप्पाल घेवन येवन हांगा आज सांजेर खूब वांटूंक पाद्राबांनी गरजी कापयला चोर संध्यान येचें म्हणला तशें तूं काय आपयला गुरकारामा हो ते काल म्हणून सांगल्यार म्हाका एक 4 दिसांत एक पॅन्टांत कुखल फुगडला कळ्ळें मग बसल्यार उठोंक जायना उठल्यार बसूंक जायना वय 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 इगर्जीच्या कामाक आपयल्यार पोटांत वाय येता पॅन्टांत कणी भरता वयलो मामा वय सांजेर सोवारार बॅच घालन मुक्कार रावोंक येताय न्ही वॉलंटियर जावन त्या दाळा बरो एक सूट मार आनी एक फूल सूट मार न्ही ते मात्र एक उडास तोरा टाईम मारूंक विचार नाका हांव सोल्लो हो आता कंप्लीट कुबळला हो आता पाद्र्याबाक एकाक 2 वर्सून सांगता की पुताक क्लॅरेटा तू वचून पाद्र्याबाक वचून सारको सांगू नये पुता तांकां वाय पडला बापायक येवंक जायना म्हणलो जायत्या पोटी मारता काय गरजे पोटी मारला काय जायना सारक्या तरान सांगा सो जेजू म्हज्या सोडून धरा काले रे म्हणले गे नंबर आसा म्हणले म्हणले गे सांग 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 0 सांग 6 8 ಸಮ ಬೋಳೆ ಉಂಕಲ್ ಟೈಟಾಲೆ 0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಕ ಉಟ್ಲಾ ಡಾಡಾ ವಾ ವಾ ಗಾ ಅಮ್ಕ ಉಟ್ಲೆ गा टिकेट घे बाबा खंयची टिकेट म्हणटात रे तू आमका आता बंपर उठला ने मुझ्या गोवाक बंपर उठला
कशी आमचे पूण आता टिकेट काय आसा डाडा टिकेट खंय दवरला गाय तुका पूण गोत्ता क्रिसमसा म्हाका गुत असल्या तू काय सांगते कोरोड म्हळ्यार कितें म्हूण चिंतलाय बोरोड म्हणून चिंतलाय राव 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 उडाच करता घरा भितर मात खंडीत आसा हांव उडाच करता तुम्ही उडाच करा तू एक खंयचो ट्यूबलायट डाडा खंयचो ट्यूबलायट सायबा तू एक सगळो दीस आय्य 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 करून बिडो सापताय ने ती कसन म्हूण चिंतून ही लॉटरीची तिकेट म्हणी सांगो नाही हे देवा मुजा तो काय म्हणे जाऊ ना मग नाताला राव काल त्या दोन मण्णानं 25 कसरा दिल्यो एक कसर हांवें केल्ली एकच गेल्ली वय पळे आता केल्ली कसरगी या तिकेट गी म्हणून समा पळयचे जाल्यार आनी तो 24 आसीचे वय की नाही समाल्या कर गो सकाळ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अब्बा असं ना मामा डाडा ना तिकेट खाऊ ना ये कसरच केली 24 कसरी असा तांतो किती जाऊन दे कसे जाऊन दे देव पावलो आले पुता सभेस्ता म्हाका एक 4 वाटी पेटे जाय कळले ने आता लॉटरीचे पैसे मेळले उपरांत हांवें सांगो ना नाताला हांवें तिकेट केल्ली न्ही हांवें कसरत केल्ली बाबा सांगते समा काल कसरत केल्ली तुझे काले ये पीत काली उगो नुको देता काल गलीस रे ये कसरे सत्तू परमड येता ये भाई तिकेट से वच भीतर गाण काढून काढून बिगाली बिकारपणाची आता काय गडबडची गरज ना तिकेट मेळ्ळी तिकेट भितरच आसतली पूण घरा पण कोणी आयल्यार तांचेर एक दोळ दोरीचे तांचेर दोळ करचे दादा तू बरो डाडो घेता ना आम्ही तुझ्या सांगात येता डाडा आम्ही पळयणार जायचे आतांच प्लेनार कशें यायचे पुता आमकां लॉटरीची तिकेट मेळाचे न्ही पयले आमी बसचार या पाटी येताना आपले आमकां दुडू मेळटा न्ही ताज्यार आमी प्लेनार या अरे मा हांवें येता मा हांवें आसा पळय ते कब्बन पार्क लालबाग तें पुरो पळोवन आनी म्हाकाय पळयचें मा वय नाताला तांगले बरी आमच्या काजार जाल्या उपरांत तुकाय हांवें खंय हनीमुना व्हरून आनी काली कच्च्या पाडीच्या पाटलान वचून मात्र न्ही आमी इल्ले काले हनीमून केल्ले कळले आता ह्या प्रायचेर कळले हनीमून सायबा इल्लेशे म्हाका भोंवणूक आपूण व्हरूंक म्हळें जाय बाबा बाबा हांवें येना मारो कोणा हांवें येचे की जाय तूं ये तुजी विश काण आतां म्हणल्यार तुजी धनी मारूं का तुका आतां लोबमा नशीब म्हळ्यार अशें आसा जाय नशीब हळे तुजो पूत मेळ्ळो बरी खबर सांगली देवान तुमकां दिल्ले म्हळ्यार दिले पोट मारून रास दिले तुकाय कळ्ळें गे तें वय मूग आतां तूं कितें अशीं आयले हळे म्हज्या दुवेक विजा आयल्या मारी बरें पूण हांवें पयलेंच 50,000 दिवंक आसा काय म्हणना बा काय मेळनाका तूं आमकां ती लॉटरीची तिकेट मेळ्ळ्यान ता पळय 50,000 तुका हांव दिता आनी तुका हांव सांगून धाडटा जण धाडटा जायत्या घरा जायतलो तुजे तूं आसा पळय बऱ्यान बॅरीन वचून येवन मस्त देव बरें करूं जायत वायले काय इल्लो उडास
जायत आंटी हांव वचून येता जायत बा जायत तूच न्ही बाय या म्हज्या कोणाक तुजी बायल हांगा आसा ताई खंय कुमा करचे रे गो कुमा करताना तू आडकळ करताय या पुता वायली ना वायलीन न्ही डाडा वायलेट हा वायलेटा ये आमच्या इगर्जेक कितल्यो घंट्यो आसात 3 न्ही डाडा चा तीन तुगी इन्सल्ट बा इन्सल्ट आता आमकां लॉटरीचे पयशे मेळटात न्ही तांदूळ 9 घंट्यो ह्या डीजे डेली जावन 12 घंट्यो जाय 12 घंट्यो देवा म्हज्या नाही गो नाताला आमच्या इगर्जीक पाके आणि नळे म्हणजे सदांय मिसा येताय ने तुका गुत्तो ने पाट्याक नळे घे आनी खाली घे म्हणून नळे असली दिसना ते तुका नाही गो तुका सांगचे खाले म्हणल्यार हे देवाच्या इगर्जीक नळे असते म्हणून सांगल्यार आमकां ते गांव मारयात हो आमच्या तिकेटीच्या पैशांत इल्ले कॉन्क्रीट घालून टॅरेसार बरें करया आम जाऊ करया म्हणून सांगल्यार आमच्या पाद्राबाची मिसां नातालांचे पेस्त आनी काले सगळीं पेस्तां बरो वैरुत्त करया वय वय आनी ताका आसा पळय आमच्या इश्टांक इल्ले कास जायचे न्ही क्रिस्टिसो साऊंड वारुणाचे लायट तेय घालया ते घालचे वय वय पडच्या जाले पुरो पैसे गेले गे म्हणून डाडा डाडा आमचो मिरनाम आसा पळय डाडा मिरनाम आसा सदांय सोलून सेता ताका एक मारुती कार दी आंगी म्हण डाडा मिरने मागवाडे घालता म्हणले सदांय मिसाच्या वेळार सदांय वासा वासा वासून दिता देखून ये बरे वाडे घालता पळय मजरी म्हळ्यार मजरी गो तुजी मम्मी तुजी आलोचीन मात बारी बरी आसा पूण ताका मारुती कारांनी काय नाका ताका इस्कूटर ताडया जाय न्ही आमच्या विकाराक जाल्यार व्हडले रुंद आसले दिल्यार बरें आसा ते व्हडले व्हडले कार हाडल्यार हे आमच्या गेटी भितर रिकता ते गेटी भितर रिगाना जाल्यार आमी रिगेतलो कशें मिणी करन ताका आयडिया रिगोन बिगोन बरी आयडिया ताका रुंद करता तो होय गे ये मिरण्या म्हाका काले दिवचे म्हळ्यार मिरण्या म्हाका स्कूटर मात स्कूटर नाका बाबा ताका आमी रिक्षा दिया ताका इल्ले काम नातल्या वेळार इल्ले भाडे मारयत नाही आमचो आपले तो विणची कोराय आपले ताची रिक्षा इकता काय दिया आलोचीन बरी आसा तुका काय मिणी कमिशन आगिता म्हाका कमिशन ना बाबा आनी एक काले म्हणते बाबा आमचे ते नवे हॉल बांदला पळय आनी तू बरो फंक्शन आसा तू आमी ताच्या सायडीक एक डिलक्स कॉटेज बांदल्यार कशें ओ बरे आसा वकाल न्हवऱ्याक आनी मुनाक वय 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 एक डिलेक्स कॉटेज बांदया मागीर ताच्या कुशीन एक ल्हान बाणतीचें आस्पत्र नाका की नाका कुलासो लागया आनी होय काय म्हणटा ना सक्कडी दान केलें मागीर आमकां काले आसा अरे सायबा आमकां एक सोबीत टॅरिसाचें घर बांदया मागीर आपले चायना टॉप चायनीज बोटल्या रेडी चायनीज बटलेर आमचो बटल्यार उसला खंय गेला पळय आतां न्ही तो ताका चायनीज बटलेर नाका बा आनी तो आतां पळय मेन बटलेर करीचे आमकां तो चायनीज बोटल्यार कोणाक आमकां बाये हांव आसा न्ही बोटल्यार तू गाडे सुके मास्टरची कडी घाल दिवंक गे आमकां चायनीज बोटल्यार हाडल्या उपरांत आपले मागीर चायनीसाचे चायनीजाचे बटले इंग करचे न्ही आमकां चायनीज बटल्यार हाका एसिस्टंट करू कळ्ळें मग तो आमचो पयलेंतान आसलो न्ही तुका एसिस्टंट जायचे म्हज्या फाटल्यान तो वय तुज्या फाटल्यान तो बाये चल तागे आमी फाटल्यान आनी जालें जालें तुज्यात मार खायचो पडलो म्हाका मम्मीन सांगलें म्हळ्यार वय आमकां एक बरें घर बांदूंक आसा म्हणून ताच्या घराच्या मुखार एक सोबीत स्विमींग पूल जाय डाडा म्हाका एक मस्त दिसांचे वय वय ते एक बाकी आशिल्लें स्विमींग पूल करया पूण न्ही आतां तुका त्यो स्विम सूट म्हणी घालून गेल्यार आसा पळय कांय इल्लें सोबूंका ही आतां पळय तुजी माम्मी ती कामणी स्विम सूट घाल्यार आहा पळय गोणयेंत बटाटे घाल्ले बरी दिसूंक डाडा आनी काल म्हाका एक एक्टिवा डाडा जायता बा तुका एक्टिवा काणया
जाय ना सुसुकी काढून देता सुसुकी सुसुकी नाही दादा सुझुकी हा सुझुकी सुझुकी कोण तू ते बांगच्यान येताना तू मोठी मोठी आंगली घालून येताय पळय ते घाल मात तू सुसू सोडणं जायचं शिकाले दादा नाही रे तू आता पळून तुझं बिताच आहे ने मागीर रांगाचे तरणाटे चेडे पुरा येऊन आपल्या तुका मागीर पाटला आणून तेवून लाईन मारून घालतो कोण चांगला जाय जाय दादा जाय आणि नाताला तुका काय नाके बा तुका एक 4 जीन्स पॅन्ट हाडया ती सोडना भरले बरे आपले बरें दिसात तुका शी ती खाले पुरा जंगली बी सांगूस तर म्हाका आपले एक स्वीट धर्मावरम कांजीवरम मैसूर सिल्क बँगलोर सिल्क इतली कपडा हाडल्यार पुरो कांजीवरम शंकरापुरम आणि किती नाही दादा धर्मावरम धर्मावरम सगळे पुरामाचा पळय तुझ्या अर्ध्याच्या गुण अर्थ मारया कळलं मग चक्कडे आणली तो काय मिळ नका म्हाका घालून दिताय तू का सूट दिताय गे शा तुझ्या जीवाक सूट सांगता तू का आपल्या ते हुलव्याशा घालतात ना मोठे मुंजू हाचे रुपयाचे ते आणली जाय ना रुपयाची वय वय रुपयाची मुंजू मागे कशे तुका असिस्टंट आता पळय तो चायनाचो ताज्या कडे जाऊन चायना सिल्क लेस जायचं बाबा जायचं जायचं लय झाले अंगात आणू ते जाय हे जाय हा आता पूर आमच्या आलोचने कमी झाल्यो मात्र तिकीट काही दोर नाही साहेबा खंयची तिकीट गो तू एक ट्यूबलाइट 10 करोडांची लॉटरी तिकीट आमच्या उठली दादा वय 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 लॉटरी तिकीट मिळून नाही आता तू तुझ्या शर्टाच्या बॉसांत म्हणून चिंतलो काय पुताच्या बॉसांत म्हणे दवरू नाही मग हा सांगले बरी खंय आसा ताचे बॉल्स वेर इज इज बॉल्स ताचे बॉल्स ताच्या शर्टाक आसा हा वय 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 ताच्या शर्टाक आसा ताटा तू आता सांगले बरी तो खंय गेला तो म्हळ्यार कोण तो म्हळ्यार क्लॅरिनेट क्लॅरिनेट नाही दादा क्लॅरिनेट त्यांचं ट्रम्पेट क्लॅरेट वटाची कन्फ्यूज करून गेला कहीं गेला तो ताका तुम्ही पाद्रा बाग दादा उले म्हणून सांगून इकडे दडला नाही दादा ओडालू गुरकारा मेल्या वेळार ने वय 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 खंय आता तेन तो अजून आणतो जाला की द्या लागू खंय दिसाना तो आणि की हांगा किती अरे अरे काय झालं बुटा काय रडताय तू काय झालं अरे बुटा तू का म्हणे बाईक म्हणे जाय गे सांग रडनाका काय झालं तुका किती झालं रे म्हाका पात्रा मेळना वय तू पात्र्या बघत तू मेळोंक म्हणून गेलोय ना रे काय म्हणून आलो रे पात्र्या बघ मागण्या करूंक म्हणून गेल्या वेळा ते पातकांची तुका प्राचिता म्हणी तुका चड म्हणी दिली गी वडना पुता वडना आनेका पिरगेची वचून तेय वचून तुजी पातकां पुरा सुटाळटारान सांग पाद्राक तुका एक आनंद बापा एक नामान बर एक आनी वचू म्हणून सांगतलो तसे नाही डाळा मगर करचें पुता पाद्राबान सांगला पाद्राबान सांगला मला दिले डोनेशन पुरा पाठी वर्षे काही डाळा बरें झाले ना रे अरे लोभामा म्हाका इल्ली प्राय जाली म्हाका इल्लें चुकता उलयतना अरे विषय इतलोच तू पोरो पद्राबान सांगला 9 हॉलाक दिल्ले तुम्ही डोनेशन पुरा पाठी ओडीचे बरें जालें वय की बरें जालें तो रडटा ते रे तू त्या दादी बरी ट्यूबलाइट उठले रडटा ते बसते काले उलयताय नताल बाय वय तो ट्यूबलाइट आम्ही तुमका काल पाद्राबान सांगला ओलाक दिले डोनेशन पुरा पाठी वर्षे अयो पाठी आड्या परतान त्यांचं सांगता अरे लोबामा खाली चायतारा पद्राबान सांगला हानिकेच्या डब्यांत कोणेंगी लॉटरी तिकीट घाल्या काही
आणि त्या लॉटरी तिकेटीक 10 करोड उठला ते 10 करोड किती पाद्रा बारी संतोष कानिकेच्या डब्यात होय मामा. लॉटरीची तिकीट होय मम्मा आळे काणिकेच्या डब्यात मिळल्या की मम्मा आधी कानिकेच्या डब्याक एक देडकी गल्लातलो तू दान दर म्हळ्यार कितें तुका कुत्तूत तुला कळलेलो मामा तशें मोंती साहेबांच्या पेस्ता दिसा म्हण इल्लो सुदरोन दुबळ्या धाकट्यांक गिरिबांक काय इल्लें दान कर तुम्ही तशेंच करा ये लोबामा अयो देवा म्हज्या आता चाललें जावन गेलें पुरा बऱ्यान जालें आले साहेबा हांव खाले म्हणटा गुत्ते हां आणि वचून ती लॉटरीची तिकीट कानिकेच्या डब्यान घालची गे आमचे सत्यानाश जाऊन गेले तू यांचं सांगले नाही गो बाका तू केदाला बसाची तिकीट तू यांचं सांगले नाही भाताचे तिकीट घाल आम्ही तळे जांपून तुला तिकीट बरं घालले का आता नका आता तुम्ही जगून कोणाकात गेल्यार खंय गेलें देवान दिल्लें देवान येलें तितलेंच आता तुम्ही जो कोण रडून काय फायदो ना सत्यानाश जाऊन गेले मग ती तिकीट कानिकेच्या डब्या घालीची की साहेबा तू एक ट्यूबलाइट सुटाडा ओढलो ट्यूबलाइट आडा तू आमच्या नशिबाचं ट्यूबलाइट बुक केलो तू वॉटलं ट्यूबलाइट पुरा काढले आडा तू याला पुरा काढले नाताल बाये जालें जालें सुडया आता रोस म्हणी केलाय तर इल्लोसो रोस एक 4 सन्ना अन्य पळया भो अपूर्बायाचे रितीन हांगासर नाटक सादर केल्ल्या मनेस्त क्लॉड आनी ताच्या पांगडाक देव बरें करूं हांगासर जमल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा बरी रात मागता आनी परत मती सविनीच्या पेस्ताचे सुभाशय पाठयता देव बरें करूं